सबंद गोंयभर कशा पद्धतीन मिराबागच्या गांवचेर हावळयला एनवायरमेंटाच्या दृश्टींतल्यान आनी सरकार कशा पद्धतीन त्या लोकांक त्रास करून थंय बांदारो बांदपाक सोदता हे लोकांच्या नजरे मुखार आयले त्या दिसा असेंब्लीक. मागीर तो विशय जालो उपरांत सभापतीन आमच्या अध्यक्षाक माफी मागपाक लागली. आमच्या अध्यक्षाचें म्हणणें आसलें आपणी माफी मागून एखादो जर विशय सोंपता आनी जर मिराबागाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप जाता जाल्यार आपूण माफी मागपाक तयार आसा म्हूण ताणें खोलायेन त्या हावजा भितर माफी मागली. हें फक्त अशेंच करपाक शकतात कित्याक जेका एक्सपिरियन्स आसा, जेका विधानसभेचो अनुभव आसा. आनी जेन्ना तो मिराबागकारा खातीर झगडटालो तेन्ना रुलींग सगळे ताजेर चडटाले. त्या वेळाचेर केवळ एकटो तो थंय लढाय लढलो. हाजो आमकां स्वार्थ अभिमान आसा. दुसरे इव्हेंटाच्या नांवान सरकारान कशे कोट्यावधी रुपया खाले. उदाहरणाक 13 कोटी रुपया केवळ पंतप्रधान आयले आनी ते माटो घालपाकच कशे पद्धतीन सरकारान विकसीत भारत विकसीत गोंय ह्या नांवान खाले तेंय दाखोवन दिले. रुद्रेश्वर देवळाच्या बफर झोना भितर येता हो विशय आमच्या अध्यक्षान थाणपणान मांडलो. तो मांडटना कशे त्या लोकांनी त्या कमिटीन 18 ऑक्टोबर 2024 मुख्यमंत्र्याक पत्र केले ती याद करून दिली. त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्याक सगळ्यांक आपोवन मिटींग घेयली आनी हावजा भितर आमच्या अध्यक्षाक म्हणपाक लागलो तूं देवळाचो कैवारी जाला काय म्हूण. ताजो आक्षेप घेवन आमच्या अध्यक्षान सांगलें आपूण देवळाचो कैवारी जालो ना, तूं तुजे शब्द फाटीं घे. आपूण लोकांचे प्रश्न मांडपाक आयला, सबंद गोंयचे प्रश्न आपूण मांडपाक आयला. बजेट जशे 1600 कोटी कशे सरप्लस आसा बोमाडो कसो फुलोवन दाखोवपाचो जो मुख्यमंत्र्यान नाहक प्रयत्न केलो तो कसो हाडून आमच्या अध्यक्षान लोकां मेरेन दाखयलो की कसो तरेचो हो फुगो कसो फुगयलो तो. मागीर DRSाचो प्रश्न आसत कशा पद्धतीन तो जर स्कीम लागू केली जाल्यार कशे बारीक बिझनेसमॅनाक त्रास जातलो हेंय दाखोवन दिलें. अशे साबार प्रश्न. मागीर स्टुडंटाचो प्रश्न आसत, पेपर रिव्हॅल्युएशनाचो आसत, नुस्तेकार भावां खातीर आमच्या कशा पद्दतीन स्टोरेजचो जागो ना, हे सगळे म्हणजे हे सगळे मांडटना आमच्या अध्यक्षाचेर एक आरोप जालो काल. जो आरोप आयकतकीर पार्टी म्हूण म्हाका दुख्ख जालेंच, म्हजो अध्यक्ष म्हूण म्हाका दुख्ख जालेंच, आमकां सगळ्यांकच दुख्ख जालें. खरें म्हळ्यार ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतना सदांच आमी अध्यक्षाक कळीत करतात की आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतात म्हणून. आमी आयज पयली फावट आमच्या अध्यक्षाक आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात म्हणून सांगलें ना. इतल्या खातीरच एखादो आरोप कोणाचेर जाता आनी तो सुद्दां विरोधी पक्षाचेच मनीस सेटिंग म्हणून करता तेन्ना भावांनो दुख्ख जाता. कारण 14 वर्सांचो अनुभव हावजा भितर आसलो तो एकमेव विरोधी पक्षां भितर आसलो तो आमचो आमदार. जाणें सत्ताय भोगला आनी विरोधकांकय भितर रावला. ताणें हावजा भितर रावन कित्याक रावलो आपूण हावजा भितर हाजें स्पश्ट ताणें आपल्या व्हिडिओ म्हणजे असेंब्ली भितर सांगलें. हांव जस्ट तो व्हिडिओ प्ले करता फक्त कळपा खातीर. तुमी तो व्हिडिओ 1 मिनटा खातीर मुद्दम आयकोचो आनी आयकले उपरांत तुमी म्हाका सांगचें खंय आमचो अध्यक्षाचो सेटिंगाचो प्रश्न येता तो. 2013 स्पीकर सर आम्ही आमदार असताना अशेच सिच्युएशन अरायज जाल्ली तेन्ना स्पीकर सर फुल बजेट प्रेझेंट जावपाचें आसलें पूण कट शॉर्ट करचें पडलें बेगीन. तेन्ना मनोहर पर्रीकारान वोट ऑन अकाउंट घेतलो आनी वोट ऑन अकाउंट घेवन 4 म्हयन्या खातीर पास केलें आनी मागीर आमी सगळे डिमांडाक जे उलोवंक शकताले ते आमी मागीर उलयले. आवाज हांवें रावला, हांव तुमकां जॉईन जायना, हांव इतल्या खातीर रावला तुमकां याद करून दिवपाक. कित्याक ते सगळे नवे आहा, फर्स्ट टायमर आहा. देर इज अ प्रेसिडेंट इन दीस हाऊस that in an extraordinary situation like this that has arisen, we could have adopted the route of vote on account, which we are not adopting, and as a result of which we are doing injustice to the opposition who are going to come up with demands to allow you to pass your grants. We move cut motions to stop you from passing your demands so that our issues are solved and our issues are financially redressed. So right question विचारा, तुमचे राईट कोणाक उत्तर करेक्ट दिवप ताजे मला डायरेक्ट करप हे जायना स्पीकर सर. ताजे खातीर हांव मागता थोडी अकाउंटेबिलिटी दवरात, वोट ऑन अकाउंट करा, बजेट फुल पास करून नाकात. हांवूय बी आतां ओपोजिशनान आसा आनी तुमी वोट ऑन अकाउंट जर आयकता जाल्यार हांव हांगा बसता, ना जाल्यार म्हाकाय तांचे बरोबर वॉकआउट करचो पडटलो. कित्याक तुमी फुल
डान्स करता तातूंत हांव ओपोज आहा. आयकलो न्ही. आता काल एक गोवन म्हाका दिसता गोवन रिपोर्टर आसा काय खबर ना, गोवन रिपोर्टरान एक प्रश्न केलो वेन्झी बाबा. विजय सरदेसाय म्हणटा म्हण तुमकां ज्ञान ना म्हण. हातूंत ताणें खंयच ज्ञान ना ह्या शब्दाचो उपयोग केला. ते नवीन आसात, तांकां खबर ना. खबर ना आनी ज्ञान ना हातूंत भितर फरक आसता भावानो. पत्रकार भावान हाजी एक जाणविकाय आपल्या स्वता भितर दवरची. वेन्झी जेन्ना प्रश्न केलो ना साहजीक वेन्झी तेजी रिएक्शन जावप. पण जेन्ना आपूण एखादो प्रश्न विचारता जबाबदार पत्रकार भावांनी हें तकल्यांक दवरपाक जाय. मागीर तातूंतल्यान कितें जाता, हो कितें तरी उलयता तो उलयता आनी तातूंत भितर मागीर झगडी लावन पडटा. पत्रकार भावांची एक जापसालदारकी जाता, कारण तुमी चवथो पिलर म्हण आमी पळयतात लोकशाही भितरलो. अशेंच घडटगीर आमकांय दुख्ख जाता. जेन्ना 14 वर्सांचो आमदार विधानसभे भितर आसा, जर कायदो कितें तो जर तो सांगना जाल्यार त्याच्या नानाचो ताजो एक्सपिरियन्साचो कितें उपयोग जालो. तो थंय वोट ऑफ अकाउंट मागपाक रावतालो. आनी खरें म्हळ्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी थंय रावपाक जाय आसलें. वॉकआउट करून वचप हें सोल्युशन न्हू भावानो. विधानसभे भायर आमकां सदांच उलोवपाक मेळटा. विधानसभे भितर प्रामुख्यान प्रश्न मांडप, खास करून लोकांच्या जनतेचे प्रश्न मांडप आनी लोकांच्या प्रश्नाची जापो सरकाराक दारेर धरून घेवप, ही आमची जापसालदारकी. ही एक विरोधी पक्षाची जापसालदारकी. तेंच काम फाटल्या 14 वर्सां आमचो अध्यक्ष करता. आनी हातूंत भितर सेटींग जेन्ना म्हणटा तेन्ना काळजाक दुखता. आमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांक पार्टी खातीर काम करपी अध्यक्षाक आमचें काम करता म्हूण आमी तोखेता तें आमचें दुखता. हांव मागीर म्हजें थोडक्यात परत उलोवप करतलो. तेजे पैकी कांय जे प्रश्न जे विधानसभे भितर आमच्या अध्यक्षान मांडले ताजे खोलायेन आमचो फ्रेडी बाब सांगतलो. जशें विकास बाबान आपल्यागे थोडें सांगिलां तितूंत म्हाकाय थोडें ऍड करूं जाय जे आमगे चिफान विधानसभेन मांडिलां आनी मागिलां. ड्युअल सिटीजनशीप हेजेर आमगे विजय उलयलो. आनी युरोपियन युनियन प्रेसिडेंट बाब आंतोनी कोस्ता तेणें आपल्यागेले ओसीआय दाखयली. आयज सगळो लोक जो गोंयचो भायर देशांत गेला आपल्या पोटा पासत, आपल्यागे फॅमिली पोसपा पासत, कित्या लागून गोंय आमकां तें काम मेळना आनी तेश कोन काम दिच्या जायना म्हूण हे थिंग गेले. आतां ड्युअल सिटीजनशीप दिली जाल्यार आमकां कितल्याशा जाणांक फायदो जातलो हें सगळ्यांक दिसून येयलो. आनी जायत जाणां पासत विजय असेंब्लीक उलयलो. ही एक गोश्ट जाली. आनी ड्युअल सिटीजनशीप जावपा जाय म्हूण सगळ्यांगेलें एक मन आहा आनी एक मत आहा, ड्युअल सिटीजनशीप जावपा जाय. दुसरें कोळशाचेर गोंयान कोळसो येता आनी कोळसो कोणागे येता ही सगळ्यांक खबर आहा. पयलीं कोळसो कोळसो म्हणटाले, आतां कोळसो येता तो वास येवपाचो कोळसो. आनी शंकर पोलगी सदांच बोड मारता कोळशा लागून. आनी हांव सदां म्हणटा ट्राय टील यू सक्सीड. आज शंकर पोलगी बोड मारता पळय, ह्या हूंय ना हूंय वास्को म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरां भितर मोनाक काळजांक रिगोले आनी तेय भायर सोले. ते जायत पाटी अपॉइंटमेंट मागताले आसतले सीएमा कडेन. पूण हो कोळशाचो इश्यू जेन्ना आमगे अध्यक्षान विधानसभे मांडिलो, रोखडेच कावन्सिलर जे कावन्सील आहा पळय वास्कोचे तांकां आपोवन तेणें मिटींग घेयली. आनी कावन्सिलर चीफ आमगे चीफ विजय सरदेसायक थँक्यू म्हूण गेले. आयज तुवें तो विशय काडलो म्हूण आज आमकां सीएमान आपल्या गेलो अपॉइंटमेंट दिलो म्हूण. विजयान जितले जितले मुद्दे गोंयचे पासत गोंयकारां पासत काडल्याय, हे हूंय ना हूंय थोडे पावले. आनी हूंय ना हूंय फ्रॉड केलो आहा, कोणा ना कोणा धरूं जाय हेंय तेणें दोन दाखयलो आहा. विधानसभेक आवाज करपी, स्वता आहा तें दाखोवन दिवपी हो विजय सरदेसाय. पूण इतलें कोण गोंयकारां पासत तेजेर तो आरोप जोपाट जाता हें सोसून घेवपाक आम कापासत ना. पण आरोप कोत तेणें दापाट चितीचें आपण हूंय आहा तो. नाका दोन आमचें तोंड उगो नाकाय. इतलें हांव सांगो सोदीत. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान भावनो खऱ्यांनीच म्हाका अपील करपाक जाय म्हज्या अध्यक्षाक. कितले म्हूण सहन करतले आमी? एखाद्या पक्षा बरोबर वचपाक जाय. आमी खूब प्रयत्न केले. 2022 जेन्ना आमी सत्तेंतल्यान भायर आयले भावानो, आमी सातत्यान दवरलें की आमी विरोधीक सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें.
ताची प्रचिती आमी 2024 दिली. आमी खानोलान दक्षिण गोंयचें सीट हाडून दिवपाचो प्रयत्न केलो. दर वेळाचेर आमचें खच्चीकरण जाता. आमी कित्याक म्हूण सोंसप, सेटिंग आनी कितें कितें वेगवेगळे शब्द कोणा खातीर ते. आनी जेन्ना सातत्यान तुमचे जर एखादे आरोप जाता मागीर ते आरोप हांव कोणाचीच नांवां घेना भावानो, म्हाका नांवां घेवपाचीय बी ना. आरोप जाता म्हणजे आमी मागीर त्या पक्षां बरोबर तांचे बरोबर कशी तरी वचप हें म्हजें व्यक्तिगत मत. म्हजें आयज हांव जें कितें तुमचे कडेन अपील करता भावानो, व्यक्तिगत मत. आमी कित्याक वचप, म्हजी अपील आसा म्हज्या अध्यक्षाक, म्हजे पार्टीक. काणकोण ते पेडणे मेरेन लोक आमकां रावलात. आमी यात्रा करया, आमी लोकांक घरांनी या, गांवांनी या, लोकांक मेळया, बहुजन समाजा एकठांय करया आनी आमचें सरकार कितें हाडूया आमी. हांव परत एकदां सांगता प्रेस भावांक, म्हजी व्यक्तिगत मत. आमी कित्याक वचनयो. सेटिंग हे शब्द कोणा खातीर. कांय जापसालदारकी विरोधी पक्ष म्हणून सगळ्यांनी एकठांय नेन करपाक जाय. आमी दर वेळाचेर जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आमकां आपयले आमच्या एलायन पार्टनरान त्या वेळाचेर आमी त्या जाग्याचेर मन मोकळेपणान गेले आनी थंय आमी जो सपोर्ट करपाक जाय तो केलो. 24 आमी आमच्या पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान काम केलां. काणकोण ते दक्षिण गोंया भितर सगळ्या तालुक्यांत दक्षिण गोंयच्या आमी काम केलां निवडून हाडपा खातीर. अशें जातना आमच्या अध्यक्षाचेर आरोप जातकीर आमकां दुखता. खऱ्यांनी मन भितरल्यान दुखता. कित्याक, कोणा खातीर आरोप हे सहन करप आनी कित्याक म्हणून. सेटिंग म्हणून सेटिंगाचो प्रश्न कित्याक येता. एखाद्या हावजा भितर आपलें मत मांडनासतना भायर येवप, हेका एक बरो लेजिस्लेटर म्हणटात. आपलें मत मांडलें ताणें, कित्याक कोर्ट ऑफ अकाउंट जावपाक जाय, कित्याक तुमी अधिवेशन मागीर 4 म्हयन्यान परत घेयात, जेणे करून बाकीचे डिमांड मागीर नंतर पास करया. कारण 2013 मनोहर पर्रीकर आसतना असोच जेन्ना काळ आयिल्लो त्या वेळाचेर सुद्दां अशें केल्लें आसा. हें कर्तव्य जाता विरोधी पक्ष म्हणून अनुभव आसलेल्या एखाद्या आमदाराचे. तेच आमच्या अध्यक्षान केलें. हातूंत गैर कितें. म्हजो प्रश्न तुमकां आसा, हातूंत गैर कितें. तशें केले उपरांत एखादो मनीस येवन भायर येवन म्हणटा सेटिंग ह्या शब्दाची परिभाषा म्हाका ताणें सांगची. म्हणून हांव म्हाज्या अध्यक्षाक अपील करता, या आमी सर जालें. सहन आमच्यान सहन जायना. म्हजें व्यक्तिगत मत, हांव आनी फ्रेडीचें व्यक्तिगत मत आसा. आमी या, आमी लोकां कडेन या, लोकांक कळू दी लोकांक कितें जाय तें. जर सगळे जर विरोधी पक्ष म्हणून जर आमी आज एकठांय न्हयनात, जर प्रत्येकाक जर दुपणी लायतात जाल्यार तें बरोबर न्ही. खरें म्हळ्यार काल सगळ्या विरोधी आमदारांनी आरोप कोणाचेर करपाक जाल्लो, सत्ताधारी पक्षाचेर करपाक जाल्लो, सभापतीचेर करपाक जाल्लो, मुख्यमंत्र्याचेर करपाक जाल्लो. हें करनासतना परस्पर भायर येवन आमच्या अध्यक्षाचेर विनाकारण आरोप करप आनी ते आमी सहन करून घेवप. आनी कित्याक म्हणून हांव म्हज्या अध्यक्षाक मुद्दम अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान, अध्यक्ष बाब, उपकार करून तूं विचार कर. हें चड जालें सहन करपाचें. आतां आमी खंय तरी पावलो मारपाचें गरज आयला. देव बरें करूं. तुमचे जर कांय प्रश्न आसा जाल्यार विचारात. जुदास म्हणटा तेचेर म्हाका सांगूंक जाय, युरी बाबाक जुदास कोणा म्हणटाय तें कळोंक जाय. नाका दोन तोंड उगोटा युरी. आतां थोडें अशें सांगत तुमकां हांव. ऑगस्टाचे 20 तारखेर 2018 गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जालोलो होच युरी. युरी आलेमा जॉयन जालो ऑगस्टाचे 20 तारखेर 2018. दुसरें, जुदास म्हणपड ताणें हें कित्याक म्हणलां हें ताका सारकी खबर आसतली. पूण तरी आसतना हांव ताका सांगूंक सोदितां, जेन्ना एवरी थर्सडे कुंकोडे ऑफीस घालच्या दोना एवरी थर्सडे जनता दरबार जातालो गोवा फॉरवर्डाच्या ऑफिसांत, आनी तूं त्या दोना जॉयन जालो आसलो. तूं हें लोकांगे काम करतालो गोवा फॉरवर्डा चीफ जो विजय सरदेसाय आहा पळय तेज अंडर ताका घेवन तुवें लोकांगे काम केलें नाय. 2018 to 2020 नोव्हेंबराचे 13 तारखेर तूं गोवा फॉरवर्ड सोडून गेलो. ही 2 वर्सां तुवें लोकांगे काम केलें नाय. ब्रेस्तारा हें घेवन लोकां आपय न्हू, तेदो तुका तो जुदास आसना. जेन्ना विजया जेन्ना भायर काडलो तेदो तूं सोडून गेलो आनी आतां तूं जुदास म्हणटा.
10 पाटची दुसऱ्या फाटी मुठासतना ही उतरां शाह कमिशनागे रिपोर्ट धाडो न्हू मागीर घडोलें तेका लागून मुठाव नाका दोन तोंड उगडनाका आमचें आनी हें वोन कोताव हुंचाय केन्ना तर कित्या म्हणटा न्हू जुदास बुदास इसो उतर म्हणटाय चिंतून तूं हुंय आहा तो पयलो चोय आनी मागीर म्हण युरिबाब तुका सांगोता 2018 2020 हो टायम पिरियडा म्हणजे तुय कोणागेली कितू काम केलें पडे ही चोय ना जाल्यार हांवूय तुका सांगोता कोण कोणागे केलें ती तूं समजना काम बिश्टें आहाय म्हूण आनी हे विकासान सांगिल्लें पडे आमी थाराव घेयलो पळय तुगे उतरांचेर हेंगे चड जालें म्हूण आमी विजया सांगनासतना प्रेस कॉन्फरन्स घेया म्हूण आमी थोडे जावन उलयले आनी आमी गेली आनी हांव ह्याच माध्यमांतल्यान सांगता चीफ तुगे परमिशन घेनासतना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयलां आमगे कितें दिसोलें जाल्यार तूं आमकां कित्यांनी कात तें सांग बट तुका इंचाल ना आमी हें प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्याक बट जुदास उतर दुसरे पाटी कोणूय तर काडा आमगे चिफाचेर आमी आहाय तेजे बरोबर चिंतून उलय सो तुम्ही 2027 इलेक्शनात अलायन्स नाका म्हणून रिक्वेस्ट करता पार्टी प्रेसिडेंटाक ना पार्टी प्रेसिडेंटाक हांव तें करना म्हजें व्यक्तिगत मत हांवें मांडलां कशें आसता एक सीमा आसता एक कितले पर्यंत वचप हें म्हजें मत कितें पर्यंत वचप अशें जर आरोप आमचे जर परस्पर जाता जाल्यार आमकां दुखता म्हणटना आमी म्हणटात आमी कित्याक एकलो वचनयो हें म्हजें मत आनी फ्रायडीचें मत पार्टीचें मत न्ही हें आमचें व्यक्तिगत मत हें तुमचें व्यक्तिगत मत अशें की अलायन्स जावचें न्हू कशें आतां हांव तशें म्हणना हांव इतलेंच म्हणटा कितलें म्हूण सोंसप सोंसपाक एक परिभाशा आसता एक लिमीट आसता तितपर्यंत सोंसप जेन्ना सोंसपाक जायना न्हू तेन्ना मात त्रास जाता कार्यकर्त्यांक आमच्या अध्यक्षाक कोणी कितें म्हणटकीर आमकां त्रास जाता ती त्रासाची भावना हांवें व्यक्त केला अलायन्स जायनासतना एक्टिव्ह वचप विकली गोवा फॉरवर्ड स्ट्रेंथ आसा तो सर्वस्वी आमच्या पक्षाचो आनी पार्टीच्या अध्यक्षाचो निर्णय हांवें फक्त म्हजी भावना व्यक्त केला तुमचे कडेन जाणे करून म्हाज्या अध्यक्षा कडेन म्हजी भावना पावची म्हणून तुम्ही भावना व्यक्त करून तुम्ही डायरेक्ट उलोवंक शकतात पूण जेन्ना तूं आपली मिडिया माध्यमांतल्यान मांडटा न्हू तेन्ना ती एक वेगळें म्हत्व आसता तेका हांवें बंद कमऱ्या भितर भावना व्यक्त करप आनी प्रेस माध्यमांतल्यान भावना व्यक्त करप हाका एक वेगळो अर्थ आसता भावना ती आतां भावना हांगा केली तुका आतां स्ट्रेंथ खबर ना गोवा फॉरवर्डाचो एक्टिव्ह वचूं शकता काय ना आमचो स्ट्रेंथ काणकोण ते पेडणे मेरेन खूब आसा भावानो आमी तो केन्ना उपयोग केलो ना काळांतरान ज्यो गजाली घडपाक जाय त्यो घडटल्यो अलायन्साची गरज उरली हांव तशें म्हणना तूं म्हजे पर्याप्त लायता हांवें तूं कितलेंच सांगला म्हजी भावना हांवें व्यक्त केला अध्यक्षा कडेन पण ते भावनेन तुका दिसता की आमी तुम्ही एकटे लढत आसतले म्हणून भावने भितर एकट्यान लढप काय न लढप हो परस्पर हो पक्षाच्या कोर कमिटीचो अध्यक्षाचो निर्णय हो म्हजो निर्णय न्ही हांवें म्हजी भावना व्यक्त केला भावनेचो अर्थ समजून घेवपाचो प्रयत्न तुमी करचो जसो ज्ञान आनी खबर ना हाचो अर्थ समजून घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय तसो देव बरें करूं